नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार सगळ्यांक बरो दीस आवडेता आणि हांव दिप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवच्यो मुखेल खबरो। दिल्लीतल्या निषेध आंदोलना वेळार ताब्यात घेतिल्ले विरोधी फुडारी राहुल गांधीक दिल्ली पुलिसांनी केली सुटका। उपरांत प्रियंका गांधी वाड्रा आणि हेर विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांची जाली सुटका। उसरा पावस सुरू जाल्ल्यान केप्यां आंबावले वाठारांतले शेतांक बसला फटको। शेतकार सापडल्यात संकश्टात। शेतकी खात्यान पळोवणी करून शेतकारांक करची आर्थीक मजत शेतकारांची मागणी। 20 सप्टेंबर मेरेन मिटर रिडरांच्यो मागण्यो पुराय केल्यो ना जाल्यार करतले खर आंदोलन। मिटर रिडरांच्यो मागण्यो घेवन अमित पाटकार हांच्या फुडारपणाखाला शिष्टमंडळान वीज खात्याचेर व्हेलो मोर्चा। महाराष्ट्र तसेच गोंयासयत हेर राज्यांतल्या भाविकांचे श्रद्धास्थान आशिल्ल्या श्री संत बाळूमामा देवळांत 60 कोटींचो घोटाळो उक्ताडार। दुबाविता आड गुन्यांव नोंद। दोशींचेर जावची खर कारवाय भक्तांची मागणी। गोंयच्या वाडट्या रिणाक लागून भाजप सरकार आड आरोपपत्र दाखल करपाची दिल्या शिटकावणी। राहुल मामलेन भाजपाच्या प्रशासनाचेर टिका करून लोकांच्या प्रश्नांकडेन दुर्लक्ष जाता केला आरोप। आणि धावंडे हाऊसिंग प्रकल्पावेल्यान पेटला वाद। पुराय धावंडे वाठार जाहीर करात एनडीझेड। टीसीपी मंत्र्यान हाचेर घेवची स्पष्ट भूमिका। मागता फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाय। आता खबरो विस्तारान। दिल्लीतल्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थाना लागसार निषेध करताना ताब्यात घेतिल्ल्या विरोधी पक्ष फुडारी राहुल गांधीक दिल्ली पोलिसांनी सुटका केली। ताब्यात घेतिल्ल्या हेर विरोधी फुडाऱ्यांकूय उपरांत प्रियंका गांधी वाड्रा सयत सुटका जाली। This morning I went and met the Speaker of the Lok Sabha and I said to him that it was important that we be allowed to debate what happened to the students the day before. The Speaker said he needed to take permission from the government, but it was very clear to us in the hours after that there was no interest in the government of having a debate. तो हमने decision लिया कि हम प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने जाके धरना करें और जो स्टूडेंट्स की इशू है, जो देश के लिए सबसे जरूरी इशू है और जो उनके खिलाफ किया गया है, वो हम नेशनल अटेंशन में लाएं और प्राइम मिनिस्टर का घर के सामने जाके करें। व्हाई इज द इंडियन एजुकेशन सिस्टम कोलैप्सिंग? व्हाई आर पेपर्स लीकिंग? Why is education so expensive in India? Why do families have to destroy themselves financially to educate their children? These are legitimate questions. And there's absolutely nothing wrong with asking these questions. Students की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा की स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है एज एलओपी, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए। आप सब ने हमारा समर्थन किया। सारे लोग जो स्टूडेंट्स की इशू के लिए लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। वीज खात्यात कंत्राटाचेर आशिल्ल्या मिटर रिडरांक कायम करा तशेंच हेर मागण्यो घेवन मंगळारा अमित पाटकारांच्या फुडारपणाखाला शिष्टमंडळान वीज खात्याचेर मोर्चा व्हेलो। 20 सप्टेंबर मेरेन मिटर रिडरांच्यो मागण्यो पुराय केल्यो ना जाल्यार खर आंदोलन करतले अशी शिटकावणी तांणी दिली। मजगतीं कंत्राटाचेर आशिल्ल्या वीज मिटर रिडरांच्यो सगळ्यो मागण्यो वीज मंत्र्या मेरेन पावयतले अशें खात्याचो अधीक्षक अभियंता मयूर हेदे हांणी सांगलें। पळयात। वीज खात्यातल्या मिटर रिडरांक कायम करात तशेंच हेर मागण्यो घेवन मंगळारा अमित पाटकार हांच्या फुडारपणाखाला शिष्टमंडळान पणजे विद्युत भवनाचेर मोर्चा व्हेलो। मिटर रिडरांच्यो मागण्यो पुराय करपाक तांच्यांनी सरकाराक 20 सप्टेंबर मेरेन मुजत दिल्या।
20 सप्टेंबर मेरेन मागण्यो पुराय जाल्यो ना जाल्यार 21 सप्टेंबराक खर आंदोलन करपाची शिटकावणी पाटकारान दिल्या. मजगतीं सरकारान कंत्राटाचेर आशिल्ल्या कर्मचाऱ्यांक कायम करपाचे प्रक्रियेची घोशणा केल्या. हातूंत वीज खात्यांतल्या कर्मचाऱ्यांचोय आस्पाव आसा. कंत्राटाचेर आशिल्ल्या वीज मिटर रिडरांच्यो मागण्यो वीज मंत्र्या मेरेन पावयतले अशें खात्याचो अधीक्षक अभियंतो मयूर हेदे हांणी सांगलें. हे सरकार भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हे गोंयकारांक कशें फटयता हे आज एक्सपोज जाल्लें. 2014 233 मिटर रिडर्स तांकां कॉन्ट्रॅक्ट बेजिसाचेर घेतिल्ले. आतां गेल्लीं 12 वर्सां ते झगडटा फॉर रेग्युलरायझेशन. फेब्रुवारी 2025 तांणी एक मेमोरंडम दिल्लो आस्किंग फॉर देअर रायट्स ऑफ रेग्युलरायझेशन. तांचे गेल्ली 12 वर्सां PF ह्या सरकारान भरूंक ना. तांकां सेफ्टी बेजीक गॅजेट्स जे जाय ते दिना. सो थोडे लोक आतां ओवर एज जाल्ले आसा. सम पीपल आर क्रॉसिंग टचिंग 54-55. सो तांकां रेग्युलर पे स्केल मेळप हे सगळे डिमांड्स आमी आज मेमोरंडम ताका दिला. देर इज अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जग्गू वर्सीस युनियन ऑफ इंडिया which is passed in December 2024, which clearly states that any person who is in public sector, working for public sector, who is having an employment of over 10 years, can be made regular. So गोवा गव्हर्नमेंटाक समज जर खरेंच जर गोंयकारांची इच्छा आशिल्ली जाल्यार तो जजमेंट वापरून हांकां रेग्युलर करपाक जाता आशिल्लें. पूण हे सरकार ते करपाक कशीच सोदना. कांयशे डिपार्टमेंटाचे लोक आमकां अप्रोच जाल्या, जशे आज इलेक्ट्रिसिटीचे जाले. इतर खुबशे डिपार्टमेंटाचे आसा. गोवा सदन आसा, डायरेक्टर ऑफ फिशरीज आसा, गोवा कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर आसा, गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट आसा, गोवा कॉलेज ऑफ फार्मसी, पॉलिटेक्नीक, असे खुबशे म्युझियम, असे खुबशी डिपार्टमेंटां जातून टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट रेग्युलरायज करूं ना. हे सगळ्या गोंयकारांक आमी तांचो न्याय, तांचे हक्क आसा ते आमी मेळोवन दितले. आमी 20 सप्टेंबराची डेडलायन दिल्या. 20 सप्टेंबर मेरेन जर तर हांचे जे प्रश्न रेग्युलरायझेशन, तांचे PF, तांचो रेग्युलर पे स्केल जर तर मेळना जाल्यार 21 तारखेक आमी हांगा येवन आंदोलन करतले अशें ताका चेतावणी दिल्या. आमकां 15 सप्टेंबराक चवथ गणपती बाप्पाचेर आमकां विश्वास आसा की तो हांच्या बुद्धीन वचून एखादी ते करत. समज जर केले ना 20 तारखेक 5 दिसाचे आमी चवथीक गणपती जसो आमी मोरया करता तसो 21 तारखेक ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराकूय आमकां मोरया करचो पडटलो. For the meter readers who have worked for more than 10 years, the government of Goa, I am told, is in the process of regularization of all contract staff who has worked in all the departments for more than the period of 10 years. So okay. So now this is the decision and the process which is followed by the government. Now it is not just for the electricity department; it is for all the departments across Goa. So I, as an employee of the electricity department, it has reached a decent stage of approval, and very soon the government is going to make this decision and declare this decision. This is the first part of it. PF will automatically come into picture. Second is health insurance. आता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान जाल्यार गव्हर्नमेंटान डिपार्टमेंटान हेल्थ इन्शुरन्स अशें कांय नासता. आमकां कितेंय जाल्यार वी हॅव टू गो टू GMC and that applies for all the stuff. Job security we have already mentioned. All the government is in the process of taking this decision of regularization of all employees above 10 years. Leave benefits, let me tell you, in Goa, which has come up with a separate accidental policies for all the line staff. So that also is applicable to the contract metering. Also memorandum तुम्ही आमकां दिला, this also with a covering letter and all the details we are going to re-forward through our honorable minister to the government. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर विलियम रॉड्रिगीस. कोल्हापूर आदमापुराच्या श्री संत बाळूमामा देवळात सुमार 60 कोटी रुपयांचा घोटाळा चालल्याचे उक्ताडार आयला. या प्रकरणात दुबाविता आड गुन्हा नोंद केला. बनावट कागदपत्रां तयार करप, दस्तावेजात बदल, विश्वासघात आणि फटवणूक केल्ल्याचे गंभीर आरोप जाल्ल्याचे सामकार आयला. पळयात.
कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या आदमापूरचे श्री संत बाळूमामा देवस्थान हे लाखांनी भाविकांचे श्रद्धास्थान आसा. महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तशेंच गोंयच्यान व्हडा संख्येन भक्त संत बाळूमामाचे दर्शन घेवपाक येतात. मात आता ह्याच देवळात 60 कोटीचो घोटाळो जाल्ल्याचे उक्ताडार आयला. श्री संत बाळूमामा देवळात वट्ट 60 कोटी 75,28,060 रुपयांचो घोटाळो जाला. हे विशीं अर्थीक गैरव्यवहाराचो गुन्यांव दाखल जाल्ल्यान बोवाळ निर्माण जाला. ह्या प्रकरणात बनावट कागदपत्रां, विस्वासघात आणि फटावणुकीचे गंभीर आरोप जाल्यात. तत्कालीन निरीक्षण अधिकारी, सचिव आणि हेर संबंधितां आड भुदरगड पुलीस स्टेशनात गुन्यांव नोंद जाला आणि अर्थीक गुन्हा फाट्याकडल्यान तपास सुरू आशिल्ल्याचें कळटा. मजगतीं ह्या घोटाळ्याक लागून भाविकांनी नाराजी उक्तायला. ह्या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोशींचेर खर कारवाय जावची, गरज पडल्यार ईडी वरवीं चौकशी करची अशी मागणी भक्तांनी केल्या. संत बाळूमामा देवालय आदमापूर येथे आता सध्या जो फ्रॉडचा विषय चालू आहे, अफरातफर चालू आहे, जमिनीचा घोटाळा चालू आहे, त्या संदर्भात यापूर्वी मी तक्रार केली होती. त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने रागिनी खडकेंच्यावर मध्यंतरी जो सस्पेंडचा निकाल लागला तो आमच्या तक्रारीवरच लागला होता. आणि आज जी गुन्हा दाखल झालेला आहे रागिनी खडकेंच्यावर, माझ्या अंदाजाने 60 कोटीचा अफरातफरचा गुन्हा दाखल झालेला आहे. तो पण ह्या आपल्या तक्रारीवर झालेला आहे. या बाळूमामा ट्रस्टमध्ये जमिनीचा घोटाळा 32-33 कोटीच्या दरम्यान सप्टेंबरमध्ये झाला होता. यापूर्वीही जमिनीचा घोटाळा झाला होता. पैशाची अफरातफर चालू आहे आणि या अनुषंगानं बाळूमामा ट्रस्टमध्ये जे ट्रस्टी आहे यांच्यावरही हा गुन्हा तेवढेच हे जबाबदार आहे, त्यांच्यावरही गुन्हा दाखल व्हावा अशी आमची तक्रार आहे. आणि एवढं सगळं होत असताना इथले जे भक्त आहेत, बाळूमामाचे भक्त आहेत, ते 10,000 रुपये गोळा करून तिथं येतात, चालत येतात. ही त्यांची भक्ती आहे. अशी माणसं तिथे त्यांच्या हुंडीमध्ये, बाळूमामाच्या हुंडीमध्ये 10 रुपयेपासून 10 लाखापर्यंत जी दान देतात, त्या दानावर ह्या भक्तांचा अधिकार असताना भक्तांच्या सोयीसाठी काही न करता हे ट्रस्टी स्वतःच्या स्वार्थासाठी करत असतील तर त्या भक्तांनी इथं नतमस्तक का व्हावं हा आमच्या मनात प्रश्न निर्माण होतो. श्री सद्गुरू बाळूमामा देवस्थान ट्रस्ट जे आहे आदमापूरचं, त्यामध्ये देवस्थानमध्ये झालेला गैरव्यवहार, भ्रष्टाचार, अफरातफर आणि अपहार, अनियमितता, व्यवहारातली अनियमितता याच्याबद्दल भुदरगड पोलीस स्टेशनला 206/26 गुन्हा दाखल झालेला आहे. यामध्ये टोटल आतापर्यंतच्या फिर्याद जी आहे की ती मान्य धर्मादाय आयुक्त जे आहेत त्यांच्या चौकशी अंती ही फिर्याद दाखल झालेली आहे. गडकरी म्हणून राजन गडकरी फिर्यादी आहेत, निरीक्षक आहेत, हे मुंबईतलेच आहेत, मुख्यालयमधले धर्मादाय आयुक्तच्या. त्यांनी 60 कोटी 75,28,060 रुपये आत्ता निष्पन्न झाली एवढी फिर्याद दिलेली आहे. यामध्ये 2 आरोपी आहेत आणि इतर असं दिलेलं आहे. आता यामध्ये आहे मेंढीपाळ, जे काही त्यातले व्यवहार आहेत, त्याबरोबर जमीन खरेदी विक्रीचे व्यवहार आहेत, महाप्रसादामधला घोटाळा आहे, रुग्णालय आहे, अशा विविध विषय आहेत. त्यामध्ये 2 व्यतिरिक्त इतर आहेत. त्यामध्ये विश्वस्त येतील, खरेदी विक्री येतील, मध्यस्थ येतील, हे सगळ्यांची चौकशी यामध्ये होणार आहे. आणि बाळूमामा हे ज्यावेळेला फिरत जायचे त्या वेळेला लोकांना त्यांचा साक्षात्कार होत होता. आणि त्याच वेळेला ते 4 बकरी घेऊन निघाले की ते हजारांनी शेवटच्या थांब्यापर्यंत असायचे. त्या बकऱ्यामध्ये सुद्धा त्यांचा भ्रष्टाचार, आणि तो किती, आज जवळजवळ 60-61 कोटीच्या आसपासची ती रक्कम आहे. भुदरगड पोलीस स्टेशनमध्ये त्याचा गुन्हा दाखल झालेला आहे. पण माझं तर म्हणणं आहे ते 500 ते 600 कोटीचा हा भ्रष्टाचार आहे. महाराष्ट्रामध्ये हिंदुत्वाच्या नावावर चालणारं हे सरकार आहे. आज बडे 2 लोक सापडलेत, पण त्या बड्याच्या मागं सुद्धा अनेक 10-15 जणांची साखळी आहे. त्या सगळ्यांची चौकशी झाली पाहिजे आणि बाळूमामाच्या ट्रस्टची सुद्धा चौकशी झाली पाहिजे. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोयच्या आर्थिक स्थितीचेर काँग्रेसीन सरकाराआड आक्रमक भूमिका घेतल्या. वाडत वचपी रीण, आर्थिक गैरव्यवस्थापन आणि भौशीक प्रश्नांचेर सरकाराआड बेगीनूच चार्जशीट दाखल करतले अशी शिटकावणी गोयच्या काँग्रेसीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान दिल्या. दुसरे वटेन काँग्रेसीत आयले उपरांत राहुल मामरे आणि भाजपाचेर लक्ष करून प्रश्न आमदारांक न्हय तर पक्षाच्या काम करपाच्या पद्दतीचेर आसा अशी टिका केल्या. तशेंच म्हापशा वेपाऱ्यांच्या प्रश्नांचेर आणि रस्त्यांच्या प्रश्नांचेर तांणी सरकाराक धारेर धरले. आयज ह्या बीजेपीच्या सरकारान जवळ 2 लाख रुपया, 2 ते 2.5 लाख रुपया आयज लोन काढलेलो आसा. थोडे फॅमिलीने आपले जे लोन काडूना, पूण ह्या सरकारान नाका आशिल्ले ते इव्हेंट मॅनेजमेंट करप, कन्सल्टंट हाडप आनी नुसतो खर्च करप, हातूंतल्यान रीण काडप
आणि प्रत्येक गोंयकारांचेर आयज 2.5 लाखांचे रीण ह्या राज्याच्या सरकारान, प्रमोद सावंत सरकारान आयज हाडलेले आसा. हाचेर आनीक डिटेल हे अभ्यास करून आमी एक चार्जशीट फायल करतले ह्या सरकाराचे विरुद्ध. आमकां गेले 15 वर्सांत खंयचे गुन्हे ह्या सरकारान आमच्या गोंयचेर केल्लो आसा, गोंयच्या लोकांचेर केल्लो आसा, ते चार्जशीटी आमी रोखडेच आमचे तयार जातले आनी ते चार्जशीट फायल करपाक आनी तो CAGचो रिपोर्टांकूय खुबश्यो गजाली आसात, तेजेर सगळे हें करपाक आमकां आयज राहुल मांद्रेचोय बीन आमकां हातूंत खुबसो फायदो जातलो. जे फाउंडेशन आमचे कॉन्स्टिट्यूशन आसा ते डेमोक्रेसी आसा ते काँग्रेसान फाउंडेशन केल्ले, ते मजबूत करपाची गरज आसा. आनी खरें बेडरॉक ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी सेंशाही गोवान चलची ना, देशान चलची ना. तेन्ना हें वातावरण जे भिरांकूळ जाल्लें आसा तेन्ना काँग्रेस हो एकमेव पर्याय आसा हे सगळ्या लोकांक कळटा, सगळे लोक उलोवन दाखयता. सगळे गोंयकार तुम्ही कोणा कडेन विचारा, सगळ्या सरकाराक विटिल्ले आसा. म्हारगाय वाडल्या, नोकऱ्यो ना, फक्त करप्शन, 39A जागे विकप, इलिगल कन्वर्जन सगळें चल्ला. तेन्ना हो क्षण जो आसा, इलेक्शन जे आसा ते एकदम म्हत्वाचें आसा गोंयच्या लोकांक खातीर, आमच्या फुडले पिळगे खातीर. दावंडे प्रस्तावित हावसिंग प्रकल्पाविशींचो वाद चड खर जाला. पुराय दावंडे वाठार NDZ जाहीर करचे तशेंच TCP मंत्र्यान हे विशीं स्पश्ट भुमिका जाहीर करची अशी मागणी आमदार विजय सरदेसायन केल्या. मजगतीं बिल्डरा बरोबर फोटो दामूचो आसा जाल्यार बोट म्हाका कित्याक दाखयतात असो प्रश्न आमदारान केला. दावंड्यार एक प्रोजेक्ट आशिल्लो तो बंद केलो, आमी वचून बंद केलो, तो तुमी सगळ्यांनी पळयला. हांव 6 तारखेक लंडन गेल्लो एक एवॉर्ड घेवपाक. ते एवॉर्ड घेतलें, ताजो फोटो आयलो आनी जेन्ना हांव लंडनाक आशिल्लो तेन्ना आनी एक प्रोजेक्ट आयला म्हणून एजिटेशन सुरवात जाली. हो प्रोजेक्टाक जो प्रोपोनंट आहा, म्हणजे जो प्रोजेक्टाचो बिल्डर आहा, हे बिल्डराचे फोटो कोणा बरोबर आयल्या आनी व्हायरल जाल्या ते सगळे जगाक खबर आहा. ताजे म्हजे कडेन कांयच लिंक ना. सो होय प्रोजेक्ट बंद करचो म्हणून लोक मागतात. हांवूय म्हणटा हांव लोकां बरोबर आहा. हांवें स्टेटमेंटूय काडलो त्या दिसा थंयच्यान लंडनच्यान. आनी ते कितें म्हणटात, थोडे आमच्या विरोधान सदांच आहा, ते म्हणटा एक्टिविस्ट कित्याक येना हांगा, म्हळ्यार म्हजे खातीर येना अशें सांगूंक सोदता. एक्टिविस्ट आयले आनी एक्टिविस्ट ना आयले ताचो आमचो इन्वॉल्वमेंट कांय ना. सेकंडली हांव लोकां बरोबर आहा आनी हे मनीस जे कोण उलयता पळय हे आतां इलेक्शन लागीं पावला म्हणून हो इश्यू रेज करता. सो हांव एक तांचे कडेन मागता, आतां BJPचो सरकार आहा, BJPच्या सरकारान विश्वजीत राणे टाउन प्लॅनिंग मिनिस्टर आहा. विश्वजीत राणेन आतां NDZ म्हणून नवे प्रकार हाडला की 39A अंडर तो NDZ करता. फूल दवंडे आहा ते NDZ करचे मरे. हे BJPचे समर्थक नॉन डेव्हलपमेंट एरिया पण NDZ म्हणून घालता तो नॉन डेव्हलपमेंट झोन आनी कांय करूंकूच जायना. तो दोनूय प्रोजेक्ट आहा पळय ते NDZ घाल. आनी दामूचे सगळे विश्वजीत आयकता ना न्ही. हांगा लोकांक नोकऱ्यो लायल्या, दामूच्याच रिकमेंडेशनान लायल्या. हांव तुका जाल्यार लिस्ट काडून दाखयता. सो ह्याच विश्वजिता कडेन तांणी रिक्वेस्ट करचो की हे जे दवंडे आहा आनी हे जे प्रोजेक्ट आहा ती NDA करची. NDA म्हळ्यार ती NDA न्ही, नॅशनल डेमोक्रेटीक अलायन्स न्ही. अलायन्स करूं नाकात. हे सगळे जे जॉयंट वेंचर अलायन्स आहा पळय हांचे ते जॉयंट वेंचर अलायन्सान दामू मऱ्यान वचचे, ताणें विश्वजिताक सांगचे आनी ते प्रोजेक्ट नॉन डेव्हलपमेंटल एरिया करून उडोवची. आमचो कसलोच रोल ना तातूंत. आनी कोणा बरोबर फोटो आहा तो पळया. म्हजे बरोबर फोटो ना आनी म्हजो सोयरो न्ही तो गुजराती कोण. सो म्हाका कांय ना तातूंत. हांव मागता सरकारान सामकें अशें BJP फॉर फातोरता म्हूण ते घालतात. कित्याक विजय खंय गेला म्हणल्यार खंय गेला वचप ना, एवॉर्ड घेवपाक वचप ना. तुमचो मोदी वचना एवॉर्ड घेवपाक हांगा थंय. हांव गेल्लो एवॉर्ड घेवपाक. कितें करपाचें? प्रोजेक्ट बंद उडोवंक जाय मरे. NDA करा. तुवें सांगला आतां NDA कर, NDA उडय. सांग नाका गट्स आहा वचप BJP मनान सांगा. विश्वजीत करतलो, उमेदीन करतलो, तो करीत आहा हे दिसांनी. पण तुमगेलो सपोर्ट आहा लोकांक. म्हजो 100% लोकांक सपोर्ट आहा. तितल्याच न्ही, फूल गांवूच NDA करूया जाय जाल्यार. कांयच आनी आसा तितले पुरो आनी कांय नाका म्हणून. म्हणजे एक कुस्कूट स्क्वेअर मिटर जमीन ना थंय. तो वेर इज द इंटरेस्ट? म्हाका कितें आहा तातूंत? वडे बंद. तो पयलो प्रोजेक्ट कोणाचो सोयरो कितें खबर काडा मरे. बोटां दाखयता कोणाक रे तुमी? बोटां म्हाका दाखयता? म्हाका दाखोवपाक कितें आहा थंय म्हजें?
फोटो हा दामूचो ते हाजे बरोबर बिल्डरा बरोबर भाषण दिता तू आणि बोटा म्हाका बरें आयल्या मरे. अमित पाटकरा प्रदेशाध्यक्ष पदावेल्यान काढून सुमार 2 म्हयने जाले, पूण अजून कसलीच जबाबदारी दिवंक नाशिल्ल्यान अमित पाटकरान नाराजी उक्तायली. तशेंच काँग्रेसी मतीन मतभेद 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत फक्त भाजपाक घरात हाडपाचो आमचो हेतू आशिल्ल्याचें पाटकरान स्पश्ट केलें. तुमकां हांवें तेका रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमकां दिता, अजून पासून दिल्या तुमकां रिस्पॉन्सिबिलिटी काँग्रेसान दिता म्हणून सांगिल्ली तेणें, तर ताका विचारचें पडलें ना, हांव सांगतलो. ना पण तुमकां दिल्या सद्या मेरेन तरी काय ना. काय एप्रोच जावंक ना तुका? ना सद्या मेरेन काय ना. दिल्ली गेल्लो तू दिल्ली वचप आसता ना रे. देवलो का सेंट्रल हां सेंट्रल ना, हांव गेल्लो तेन्ना आमचे हायकमांड नाशिल्लो तेन्ना. पार्लमेंट सेशन चालू जालां फाल्यां. differences are sorted out. Differences are done. कसले the difference is Congress. is with BJP. The fight is against the BJP. Whether BJPच्या you- अगेन्स्ट फाईट चालू हा. आज सुद्धा आम्ही BJPच्या अगेन्स्टूच लढपाक हांगा Differences आयल्या. are against the BJP, whether you be in this or whether you be in the something else. Congress now. Fight is against the BJP. हय काँग्रेसान राव काँग्रेसान राव आता खंय आसा तो? तेच सांग काँग्रेसानूच हा म्हणटा. सध्या हा ना रे. तर तुमकां अजून रिस्पॉन्सिबिलिटी दिवंक ना, कितलो टाइम भितर तुम्ही रावतले विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी? कसली रिस्पॉन्सिबिलिटी? तुम्ही सांगलेलें तुमकां सांगना. 4 वर्सां सातत्यान आमी लोकांचे प्रश्न, लोकांचे इश्यूज घेवन आमी मुखार. आतां अध्यक्ष आसतना लास्ट हांवें ह्याच डिपार्टमेंटान मेमोरंडम दिल्लो. जेन्ना काडलो तेन्ना सुद्दां आमी तो विशय घेतलो आनी गोंयकारांक 43 crores मेळ्ळे. तशेंच आज आमी हांगा 102 कॉन्ट्रॅक्ट एम्प्लॉईचो विशय घेवन आयला. जो मेरेन तांचो विशय सुटना तो मेरेन आमी लढत रावतले. गोंयांत आदींच चडशा गांवांनी उदकांक लागून बरेच हाल चल्ल्यात. केपें पारोडा मुखेल रस्त्याचेर जायत्या सुवातींनी उदकाचे पायपलायन फुटिल्ल्यान व्हडा प्रमाणात उदक व्हांवत आसा. फाटले 2 ते 3 म्हयने चालूच आशिल्ल्या ह्या प्रश्नाची बेगोबेग दुरुस्ती करपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या. अजीम बाबा ह्या दिसा उदकाची जे पायपलायन जी रोडार फुटलेली खूब जाग्यार पळयता. आतां आमी आसा जे पारोडा म्हणल्यार जे पर्वत रोड आसा थंय आसा, ही पायपलायन फुटलेली आसा. केन्नाच्यान हो इश्यू आसा? पयर जाले 3-4 दीस जाले. म्हाका तो धाडळे आमी कॅविन म्हणटा ताणें म्हाका सांगलें की हांगा पायप फुटला, पायप फुटला उदकाचें. हांव येवन पळयलां हांगा. पयल्यार अशे तरेन तें उदक व्हांवता पायप फुटून. म्हाका दिसता 1 टँकरा वयर उदक दिसा वेस्ट जाता ह्याच पायपांतल्यान फुटून 1 टँकरा वयर. आनी हे खंय 2 म्हयने जाले. ओके, पयर ते कोण लेबर काम करताले तांकां हें सांगलें. हांवें पयल्यार 3 दीस सुमार जाले. ओके, चॅक जालें. दुसरें पाड्ड्या पळय एक कडेन फुटला रस्त्यार, दाखयला तुका येदो स्पॉट. थंय आनी एक फुटला आमचे कुसमाळा रमेश दलाला घरा कडेन, थंय पायप फुटला. कळ्ळें? आतां म्हाका कोणें सांगलें आतांच फोन मारून की नुस्त्या मार्केटा कडेन पायलट रावतात थंय 2 कडेन फुटला. पूण अशे तरेन पळय ते पायप फुटून पळय उदक वेस्ट जाता. आमचो सरकार पयलींच आमकां म्हणटा की सेव वॉटर. ओके, आतां सद्या पावस कमी पडला ह्या वर्साक, उदक आमी सेव करपाक जाय. पूण अशे तरेन पळय निग्लिजन्सी वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट करता. हे काम करनासतना पळय उदक वेस्ट जाता. चड करून पळय मेजर पळय उदक हांगा वयता. कळ्ळें? तर हे जाता तितले बेगीन हांव मागता आमच्या वॉटर सप्लायच्या इंजिनियराक, तेंच्या डिपार्टमेंटाक की जाता तितले बेगीन ते केप्यां खंय पायप फुटल्यान ती तुमी बेगीन रिपेर करचे. आनी पळय उदक पळय विनाकारण पळय वेस्ट जाता तें मातशें तुमी बंद करचें पायपाचें काम करून. तशेंच हांव गोंयच्या लोकांक सांगपाक सोदतां की सबंद गोंयभर सुद्दां अशे तरेन पळय खंय पायप बीन फुटलेले आसा जाल्यार तुमी सरकाराच्या नजरे काडचे, वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाच्या नजरे काडचे आनी उदक आमी सेव करचें. तुमी पळयता आमी आसा पारोडा पर्वत रोड आसा, ही केपें वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटाक येता. आनी पळयलो तुमी ह्याच रोडार हांगच्यान केपें गेले 4 अशे स्पॉट आसा. हो पळयता मेजर स्पॉट आसा. हो उदका पायपलायन फुटल्यान 2 म्हयने जाले. जो एक्टिविस्ट आसा तेणी कोण तरी इन्फॉर्म करून सांगलें की उदक हें व्हांवत आसा, खंय तरी हेजेर नजरे हाडपाक गरज आसा. ताका लागून हो इश्यू आयज घेतलो आसा. मेन म्हणल्यार होच ना, रोडार जे रोड आसा रोडार 4-5 कडेन अश्यो बारीक कडेन फुटलेले आसा. पूण तें उदक आसा तें कंटिन्यूस व्हांवत आसता आनी तें वेस्ट जायत आसता. हेजेर मेन म्हणल्यार कितें आसा ते वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंटांनी हेजेर लक्ष दिवपाची गरज आसा. खंय तरी आमी पळयतात की उदका शॉर्टेज गोंयांक वाडत आसा. अशी निग्लिजन्स जाले म्हणटकीर
सगळ्यांक जे उदकाक जे चड प्रॉब्लेम आसा तांकां खंय तरी हे उदक जे अशें तरेन उदक व्हांवता तें पळोवन खूब जाता आनी हे खंय तरी जे वॉटर सप्लाय डिपार्टमेंट आसा आमचे जे केप्यां पडटा तेणी हेजेर ताबडतोब लक्ष घालपाची गरज आसा आनी हे खंय तरी ह्यो गोश्टी आसा त्यो मेनटेन करपाची गरज आसा केपेच्या गोमंतक टीव्ही खातीर क्रिस्तानंद पेडणेकर. आवाज गोंयचो बुलेटिनांत सोंपता हांव दिप्ती तुमची रजा घेता आनी खंय अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. समाजसेवक आणि समाजाच्या कल्याणाक कटिबद्ध आशिल्ले समर्पित आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांकां वाडदिसाची उर्बेभरीत परबी. तुमकां बरी भलायकी, सुख समृद्धी, येस आणि दीर्घ आयुष्य मेळचे अशी देवा लागीं मागणी. तुमची सामाजिक तशीच वैजकी सेवा अशीच फुलत रावची आणि तुमचे काम समाजा खातीर सतत प्रेरणा स्रोत उरचे अशी आमची प्रामाणीक इत्सा. परबी भेटोवपी प्रदोष आमोणकर आणि अपर्णा आमोणकर, आमोणकर क्लासिक सर्व्हिस कॅटरर्स, दिवचल गोंय. नोडा कॅटरर्साचे धनी अभिजित तेली आणि पंकज तेली हांच्या वतीन दिवचलचे समर्पित आणि लोकप्रिय आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांकां वाडदिसाची उर्बेभरीत परबी. सुवाळो खंयचोय आसूं, जेवणाची रूच ही सदांच आमच्या लक्षांत उरता. लग्न सुवाळो, रिसेप्शन, घरप्रवेश, बारसो, कॉर्पोरेट कार्यावळी तशेंच धार्मीक कार्यां खातीर रुचीक जेवणाची मेजवानी जाय आसत तर आयजूच दिवचलच्या नोडा कॅटरर्सांक 9922952753 या मोबाईल नंबराचेर संपर्क साधून तुमचे सुवाळ आनीकूय सुवादीक करात. अस्नोडकार आणि साखळेकारां खातीर आधुनीक प्ले स्टेशनाचो अणभव मेळोवन दिवपी विन गेम्स प्ले स्टेशनाचे धनी श्रवण पिल्लई वतीन दिवचलचे लोकप्रिय आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांकां काळजा सावन वाडदिसाची उर्बेभरीत परबी. तुमकां बरी भलायकी, दीर्घ आयुष्य आणि भौशीक सेवेत बरें यश मेळत रावूं हीच आमची मनांतल्यान इत्सा. अस्नोडकार आणि साखळेकारांनो, तुमकां जर आगळो वेगळो गेमिंग अणभव घेवपाक जाय तर आयजूच भेट दियात विन गेम्स प्ले स्टेशन, शॉप नंबर 3, राजदीप लेव्हिलेन्स रेसिडेन्सी नियर सेंट क्लॅरस हाय स्कूल, असोनारा, गोवा आणि फ्लोर नंबर 2, तारानगर नियर हाऊसिंग बोर्ड बस स्टॉप, साखळी, गोवा. दिवचलचे लोकप्रिय आमदार दोतोर चंद्रकांत शेटये हांकां वाडदिसाची उर्बेभरीत परबी. तुमकां बरी भलायकी, दीर्घ आयुष्य, सुख समृद्धी आणि लोकांचे सेवेत सतत येस मेळत रावूं अशी देवा लागीं मागणी. परबी भेटोवपी पद्माकर मळीक, जिल्लो पंचायत वांगडी, लाटंबारसई.